गेल्या महिन्यात रामनगर ते आनमोड हो गोवा कोचपी जो रस्तो असा तो पूर्णपणे खराब झालो असा आणि ह्या महामार्गाचे चे काम असा ते अर्धवट स्थितीत असल्या कारणान हो महामार्ग अवजड वाहतुकी खातीर 3 महिन्या खातीर बंद करचो असं आदेश कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान दिलो। त्यानुसार हो मार्ग 6 व्हीलर आणि त्याच्यापेक्षा जास्त व्हीलर असा त्यांच्या खातीर बंद केलो असा। मात्र रात्रीच्या वेळाचेर मोठ्या प्रमाणात ह्या मार्गाल्यान अवजड वाहतूक सुरू असा, आयजही ती सुरू असत। मात्र तांकां कोण सपोर्ट करता ही ह्या अवजड वाहना खातीर त्याच्या फाटल्यान काय कारस्थान असतात, काय सेटिंग असतात हो एक संशोधनाचो विषय असतात। रस्तो खराब असल्या कारणान ह्या मार्गाल्यान हेवी व्हायकल मोठ्या प्रमाणात वचत आसता आणि ताका लागून अपघाताचो धोको वाडिल्लो आसा। तशेंच सेटिंग करून हेवी व्हायकल ह्या रस्त्याल्यान सुरू असतात अशी माहिती लोकांकडल्यान मेळ्ळी आसात। मात्र हेजेर पोलिसांचो वचक ना अशेंही दिसून येतात। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार गेलो महिन्याभरापासून हो महामार्ग वाहतुकीक अवजड वाहतुकी खातीर बंद असतानाही ह्या मार्गाल्यान वचपा खातीर इतल्या मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनां कशे येतात हो एक संशोधनाचो प्रश्न आसात। प्रोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे।